आमकां फाल्यां सकाळीं तेजे हल्लो फाल्यां सकाळीं आमचें बरें आमी खंय सेफ उरतले हे फाल्यां सकाळीं जर कितें मातशें कितें खंयच्यान कितें आमी उलयलें जाल्यार हे आमकांय मारता मरे ही परिस्थिती आहा न्हू आतां कित्याक लागून जालें तें इन्वेस्टिगेट जावपा जाय न्हू तेजे कोणें हल्लो केलो कित्याक लागून केलो तें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय पंचायतीक तुमचे सीसीटीव्ही फाटीं बसयलेले सीसीटीव्ही कॅमेरा तेजेर कितें मेळपाक शकता फुटेज सीसीटीव्ही आतां 4 वर्सां जालीं बंद आहा 3-4 वर्सां जालीं सीसीटीव्ही बंद आहा आतां परत घुसोवपाक ट्राय करता परत घुसोवचें पडटलें कित्याक अशें जर इन्सिडंट जाता जाल्यार घालचें पडटा न्हू म्हणजे सांकवाळ पंचायत आतां सेफ ना अशें म्हणून गृहीत धरुया आमी आतां सेफ जालें न्हू असो हल्लो पंचायत दिसा जरी हल्लो जाता दिसा जर मारले वयता जाल्यार ते हल्लो करपी कितले जाण आशिल्ले म्हणून आतां ते म्हाका कांय खबर ना ते सांगता ते प्रमाणे 2 जाण आशिल्ले इवन नारायण सांगता 2 जाण तेणी कितें बुरका बीन कितें घातलेलो असो म्हणटा रेनकोट घातलो म्हणटाले रेनकोट घालून येयल्ले 11 सुमाराक हांव हितून येयलो सोसायटीन येयलो पंचायती तेकोनूच सुसायड आहा रेशन कार्ड व्हरपाक म्हाजें तें उरलेलें तें आनी तेज्या उपरांत हांवें परतून रिटर्न येता तेन्ना नारायणाची गाडी पयली भायर पंचायती भायर आनी जस्ट आतां हांव वयर गेलो पंचायतीन गेलो पंचायतीन नारायण ते मातसो सेक्रेटरी कडेन उलयतालो डिस्कस करी कितें मातसो रावलो आनी येता आसतना आमी दोगूय वांगडाच भायर सरले भायर सरता हांव फुडें आहा तो म्हाज्या फाटल्यान आहा आनी फुडें नोटीस बोर्डा कडेन जस्ट हांव रावलो कितें मारला नोटीस कितें पळोवपाक रावलो आनी तेन्ना थंय एक मनीस आहलो तेणी फूल रेनकोट घातलेलो तोंडाक कपडो बांदलेलो तेच्या वयर तेणी मास्क घातलेलें आनी रेनकोटार टोपी बीन घालून तो आहलो पावस बीन कांयच झडनासलो म्हाका तेव्हा मातशें दुसरेच बायंक आशिल्लें आनी पावस झडनासतना रेनकोट घालून वयर कित्याक गेला आनी तशेंच आमी चलोन सकयल देंवोन गेले गाडये कडेन वचपाक इतल्यानूच फाटल्यान 2 जाण मनीस येयले हातीन रॉड घेवन 2 जाण म्हणजे होच तो रेनकोट घातलेलो तो आनी एक तयार जालो सकयल तो खंय सकयल आसलो आसतलो आनी तेज्या उपरांत आमी सडनली अशें उबारून मारपाक आमकां येयलें कितें फकाणां करता कोणाशें दिसलें पळय जाल्यार मारपाक स्टार्ट कितें घेवन आशिल्ले हातीन मोठे रॉड आसले लोखणाचे मोठे रॉड आसले कमीत कमी 1.5 मिटराचे आनी हें करता म्हणटकूच हांव आडोवपाक मारता एकदम सडनली मारता म्हणून आमी आडोवपाक हें करता आनी त्या टायमार म्हाज्या हातीन बीन कांय ना सायडीन गेलो थंय कन्स्ट्रक्शन चलता थंय आनी हांवें एक हाती काम मेळ्ळी म्हाज्या लाकडाची ती घेवन येयलो आनी हांवें अशी उबारली पळय न्हू तेणी काडली आनी हांगा मारली म्हाजेर लोखणाचो रॉड तो आनी नारायणाच्या पांयार म्हणून तेच्या पयलीं तेणी तेजो फ्रॅक्चर केलो फूल पांय आनी ते हे उद्देशान येयल्ले की ताका मारचोच म्हणून जे पद्दतीन तेंच्यांनी तेजेर अटॅक केला आनी जो पद्दतीन ताका मारला पळय तो ताका मारपाकूच येयल्ले ते सामको आनी हांव त्या टायमार पावलो आनी तांकां तें करपाक मेळना आनी ते धांवले मारले ताका नारायणाक तेच्या तकलेर मारला फाटल्यान फूल ताका मोठो कट पडला आनी पांय ताजो फूल डॅमेज जाल्लो फूल म्हटल्यार फ्रॅक्चर जाला मारून तो पडलो आनी हांवें ती काम घेवन हांव फाटल्यान धांवता पळय तेंच्या न्हू तेन्ना ते धांवपाक लागले लागतकच हांव फाटल्यान गेलो तेणी अशें गन काडलें आनी म्हाका धांवपाक लागलो यो म्हणपाक लागलो आपल्या फाटल्यान ते गन काडटकच हांव भिलो भितकूच हांव मातसो फाटी सरलो आनी तेच्यान मोटरसायकल ताची फुडें दवरलेली ते घेतले आनी पसार जाले कितल्याक सुमार हो इन्सिडंट एक्झॅक्ट म्हाका दिसता 12-15 बीन जातली आनी हे पळय हें सगळें ताका मागीर धरलां हें सगळें म्हाज्या हांगा रगत लागलां